तीनूय मेगा प्रकल्प रद्द केले ना जाल्यार वाडटलो आंदोलनाचो हुलोप। गोंयांत कोळसो नाका एनजीओची सरकाराक शिटकावणी। मंत्रिमंडळाचे बसके आदी मुख्यमंत्र्याक भेटयलें निवेदन। प्रश्नाचो बेगीनूच लायतले निकाल, मुख्यमंत्र्यान दिलें उतर। गोंयांतल्यान येवपी प्रवाशांच्यो महाराष्ट्र सरकारान सुरू केल्यात कोविड चाचण्यो। तेच धर्तेर गोंयानूय घेतला निर्णय। वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर आनी गोंयच्या सगळ्या बॉर्डरीचेर करतले वैजकी तपासण्यो। थकिल्ल्या उदका बिलांच्या वन टायम सेटलमेंटाक मंत्रिमंडळाचो 5वो बावटो। बुधवारचे कॅबिनेट बसकेत व्यावसायिक वाहनांच्या टॅक्सातूय केली 50% कपात। गोवा 365च्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। कोळशान गोंयांत सगळ्यांच्योच तकल्यो तापयल्यात। ह्या उलोवपांतल्यान गेल्ल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बुधवारा सांगूनय सोडलें। आपणे केंद्रीय मंत्र्या बरोबर ह्या विशयाचेर चर्चा केल्या आनी कोळसो आनी डबल ट्रॅकिंगाच्या बाबतींत गोंयकारांचे वटेन निकाल लागतलो। गोंयांत कोळशाचें हब करचे नात। मंत्रिमंडळा बरोबर जाल्ले बसके उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। गोंयांत कोळसो उणो जावपाक जाय आनी जातलोच। एमपीटींतली कोळसो हाताळणी ल्हवलो बंद जातली आनी दुसरी निर्मिती ताची सुवात घेतली। ह्या वर्साचे निमणे मेरेन कोळसो हाताळणी 50% करपाची मोख आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें। आनी फिलीप नेरीन तेजेर कन्सर्नूय रेज केलो की सगळ्यांचो एक इश्यूज जे सगळे एकत्र घेवन हाजेर आमकां डिसिजनाचेर येवपाक जाय। त्यात कोल गोंयांतलो कोल कमी जावपाक जाय आनी गोंयांतलो कोल बंद जावपाक जाय। हांव परत सांगता, गोंयांतलो कोल कमी जावपाक जाय ह्या मताचो हांव आसा। इन लॉंग रन जर तो बंद जावपाक जाय, आमकां दुसरी कम्युनिटीज जर थंयसर आयली, हांव परत रिपीट करता, पण एकदम बंद करप जावचें ना। ताच्या खातीर तेजे डिपेंडंट जे आसात, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल 1500 फॅमिलीज ताजेर डिपेंडंट प्लस 4500 पेन्शनर्स ऑन एमपीटी। हांवें पर्सनली एमपीटीच्या चेअरमॅनाकूय आफोन हाडिल्लो। एक खात्रीचें आसा की तो आमी 50% पर्यंत कमी करपाच्या डिसिजनाचेर आमी बी आमची तयारी आसा की ते कमी करपाक जाय आनी ताजेर वर्किंगूय सुरू जाल्लें आसा। सगळें काम चालू आहा तें डबल ट्रॅकिंगाचेंच आसा अशें न्ही, तेंचें रुटीन वर्कूय आसता। जो ट्रॅक आसा तो रिपेर करप, ताजेर परत कितें तरी तेंचे मायनर थंयसर जो एक्झिस्टींग ट्रॅक आसा, लोकांनी आंदोलन करून जे एक्झिस्टींग ट्रॅक आसा तेजें एक्झिस्टींग काम आसा हाका तरी विरोध करचो न्हू अशें म्हाका दिसता। कारण आमी तेंचो कन्सर्न आमकां समजता आनी तो कन्सर्न आमी रेज केला। कोळसो आनी डबल ट्रॅकिंगाचेर वेवस्थीत चर्चा जाल्ल्याचें बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबोन गोवा 365 कडेन उलयतना सांगलें। ह्या विशयाचेर सकारात्मक उपाय फुडें येतलो अशी आस्तय ताणें उक्तायली। आयकात ताका। ऑल दीज इश्यूज जे आयज तापलेले आहा गोंयांत तेजेर तुमी डिसिजन हाडा। इवन दॅट हायवे जो आहा आमकां म्हटलें गरज ना सद्याक हायवेची, हय सांगला, आनी तेजेर तो डिसिजन इमिडिएटली विदीन हय मोल्या हायवे 8 दिसांनी दितलो। आमी सांगलो गरज ना ती गजाल कित्याक करपाक जाय, कित्याक पळय तेका सँक्शन आजुनी मोताचें येवंक ना। मिनिस्ट्री ऑफ हायवेज एंड ट्रान्सपोर्ट तेजें येवंकूच ना सँक्शन। तेजे खाली गोवोरमेंटानूच एक बारीक डिसिजन दिल्लें की हो जावचो म्हणून रोड जायना, तेका 5 वर्सां मिनिमम लागता टू पुट इट इन एक्शन, टू स्टार्ट वर्क। डबल ट्रॅकिंगाचेर डिस्कशन जाल्यार तेजेर हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर एक 8-10-15 दिसां भितर डिसिजन दितलो आपलें। द सेंट्रल मिनिस्टर इज कमिंग आनी कोलाचेरूय डिसिजन जाला की हाव टू रिड्यूस द क्वॉन्टिटी ऑफ कोल कमिंग इन टू गोवा। तेजेरूय 100% चीफ मिनिस्टर पॉझिटिव्हली इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा डिसिजन जातलें। लोकांचे अगेन्स्ट डिसिजन आहा पळय तें खंयच जावचें ना। लोकांक नाका तो प्रोजेक्ट जावचो ना इतली हांव गॅरंटी दिता। धंदो बंद करनाका तूं, पोल्युशन बंद कर, सांग लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व। एक वर्कर्स आहा 1200 एमपीडीचे आनी पेन्शनर आहा जवळ जवळ 4500। आमी आमच्या फुड्यान पळयलां न्ही, कोर्टान एक फावटी वर्कर आसलेले 7000, म्हाज्या घरा कडल्यान कामाक वचपाचे लोक नाही सगळे। आतां ते पेन्शनर जावन येयल्या 4000-4500 आनी वर्कर्स कितले एक्चुअली 1200। कोर्टा म्हणजे कोल हँडलिंग थंय जाता म्हणून एमपीटीक रेव्हेन्यू येता, तेंचे पोट भरता। ना जाल्यार तुमी आयच्या आयज थंयच्या 2 की 3 युनियन आहा तांकां वचून मेळा आनी तेंचे ओपिनियन विचारा। म्हाजें तेंच म्हणणें आहे की तेंच्या पोटाचो बंदोबस्त करा। दुसरो ऑल्टरनेट पळया, म्हाका कित्याक जाय कोल तो एज्युकेशनान ते कोण ते लायन मोस्टली ना।
100 लोक गेल्यार 2 तोंडां थंयची दिसतली आनी 2 ग्रूप म्हाजे कडेन येयले तांकां तेंच सांगलें. पूण विरोधकांनी ह्या विशयावयल्यान सरकाराची सालां काडपाची एक्कय संद सोडली ना. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान बुधवारा सांगलें, कितें जालें तरी गोंयांत डबल ट्रॅकिंग आनी कोळशाची येरादारी कशीच जावपाक दिवचे नात. गोंयांत चालू आशिल्ले 3 मेगा प्रकल्प स्क्रॅप करचे अशें तांणी सरकारा कडेन मागलां. ते कोण कोण आपयताय थिंगा आमी बिजी आसता दिल्ले आसता पूण लोकांक सांगूंक सोदता हांव मोनार सांग तुमचे बराबर तुमचे आयडियासाचे बराबर आसा आमकां कोल हात करपाक नाका आनी आमकां डबल लायन नाका. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार आनी परवरेच्यान श्यामचारी. कितेंय करात आमचें आंदोलन चालूच उरतलें. गरज जाल्यार आंदोलनाचो आवाठ वाडयतले. सरकारान 3 मेगा प्रोजेक्ट रद्द करचे. गोंयांत कोळसो नाका आंदोलकांनी गर्जना केल्या. बुधवारा सचिवालयात कोळसो आनी डबल ट्रॅकिंगाच्या विशयाचेर मंत्रिमंडळाची चर्चा जावपाची आसली आनी ताचे आदीं दक्षिण गोंयच्यान आंदोलक सकाळींच थंय हजर जाल्ले. कोळसो आनी डबल ट्रॅकिंगाच्या विरोधात सगळे जाण ठामपणान उबे आशिल्ल्याची तांणी परतून एक फावट गवाही दिली. मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन तांणी ताका निवेदनूय भेटयलें. बुधवार दिसा गोंयांत कोळसो नाका एनजीओच्या वावुरप्यांनी परवरीच्या सचिवालयाचेर धडक मोर्चा व्हेलो आनी मुख्यमंत्र्याक निवेदन भेटोवन 3 मेगा प्रकल्प रद्द करपाची विनवणी केली. जीव वगडावचो पडल्यार जाता पूण कशेच तरेन हे प्रकल्प जावपाक दिवचे नात तांणी मुख्यमंत्र्याक शिटकायलें. So we have submitted the final ultimatum to the Chief Minister today, and we have also ensured that our 10 non-negotiable demands are all placed before the cabinet today. Okay, so we are here because it has been 8 months almost from the month of May, June. We have been writing letters, we have been protesting with the government, and the government has not responded to us at all. Today there are protests taking place across the state, especially where the work is going on for the double tracking in those villages, and the protests are intensifying. All of us people together have decided that we are giving this final ultimatum to the government that we are no longer going to wait. We are going to intensify the agitation. We are going to take it to the next level of mass movements, civil disobedience movements, and whatever it takes to save our country, our state, and this world. Another big threat is that all our 6 rivers are to be taken under the control of the central government for this coal transportation, which will devastate lakhs of people's lives, which will devastate the very existence of Goa. So all of Goans are up in arms together to stop this peacefully, non-violently, following Gandhian principles, and to achieve our objective of saving our state. We have been writing representation from the month of June. We have submitted the government's own documents. We have got from their websites and under RTI. We have given back to the government saying that this is the evidence. And till today the government has not been able to produce a single document. गोवा 365 खातीर सचिवालयातल्यान श्यामचारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. तकलेर वजे जावन राविल्ल्या उदकाच्या बिलांचे वन टायम सेटलमेंट करपाक 5वो वावटो मेळ्ळा. बुधवारा मंत्रिमंडळाचे बसकेंत ताका सनदशीर मान्यताय मेळ्ळी. हाच्या आदीं हो मुद्दो सरकारान जाहीर केल्लो. वेवसायीक वाहनां वयले 50% रोड टॅक्सूय उणो करपाचो निर्णय बसकेंत घेतलो. वीज आणि उदकाचो विशय राज्यात चर्चेचो विशय जावन रावल्यात. लायटीचो आपालिपा आनी नळांतल्यान उदका बदला व्हांवपी वारें लोकांच्यो तकल्यो गरम करपाक लागल्यात. तातूंत दारांत येवन पडपी विजेची भरमसाट बिलांय लोकांक शॉक दिवपाक लागल्यात. जे गोंयकारांच्यो बिझनेस करपाच्यो गाडयो ज्यो आसा ह्या सगळ्या जाणांक 50% डिडक्शन दिला. कारण 1 मार्च पासून तशें 6 म्हयने मॅक्झिमम सगळ्या जाणांच्यो गाडयो बंद उरल्या. तांकां ताजेर आमचो पेनल्टी भरची पडची ना किंवा इंट्रस्ट लागचो ना. ओके, उरलेल्याच 6 म्हयन्याचो तेंच्यांनी भरून आपलो कमर्शियल व्हेकल पयलीं भरला तांचो विचार जातलो. हय, रिटर्न दिवचो ना, ते कॅरी फॉरवर्ड करपाक शक्य आसा. फॉर द रिकवरी ड्यूज ऑफ PWD जशी आमी इलेक्ट्रिसिटीची ड्यूज रिकवरी स्कीम केली, द सेम धर्तीचेर it is a due recovery and settlement scheme for the 2021 for the recovery dues of PWD ची वॉटर सप्लायची खूप पेंडिंग ड्यूज आसात खूप वर्सां पासून.
इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची जशी 30-35 वर्सांची बिलां लोकांनी फारीक करूंक नाशिल्ली सेम टायपचे बिल्स आसात ती बी रिकवरी बिल्स जी आसा ही हातूंतल्यान रिकवरी जातली एप्रॉक्सिमेटली एक 125 crores रुपीज सुमार हे रिकवरी जावपाक शकता ती थंयसर जातालें कितें तर मूळ गोंयकारांक बाबड्याक दर म्हयन्याक मामलेदाराच्या ऑफिसान आपलें बील फारीक करूंक ना पूण कंटिन्युअसली फावटी मारच्यो पडटाल्यो त्यो आमकां फावटी मारपाक नाका कोणाचें सपोज एक जर 30,000 बील उरलां जाल्यार तें वन टायम सेटलमेंट करून खंय तरी 15,000चेर 50%चेर येतलें आनी वन टायम तेणी भरून जेणे करून जो मूळ गोंयकाराक त्रास जातालो परत परत ताका 10,000 15,000 रुपया खातीर कितलेशेच फावटी मारच्यो पडटाल्यो त्यो हातूंतल्यान बंद जातल्यो. सिव्हिल इंजिनियरिंगात डिग्री मेळिल्ल्यांक आतां 10 लाखां मेरेनचे PWDचे प्रकल्प मेळटले जाल्यार डिप्लोमा फावो जाल्ल्यांक 5 लाखां मेरेनचे प्रकल्प मेळोवन दिवपाचें मंत्रिमंडळाचे बसकेंत थारलें. मुख्यमंत्री रोजगार येवजणे अंतर्गत हो लाव मेळटलो. बिगर रान खाजगी जमिनींचेर वेवसायीक तत्वार झाडां लावपाकय मंत्रिमंडळान मंजुरी दिल्या. तेच बरोबर रीण मुक्ती येवजणेक 31 मार्चा मेरेन मुजत वाड दिल्या. PWDच्या वतीन आमी नवीन आनी एक चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना 2020 फॉर द इंजिनियरींग प्रोफेशनल्स हाज्या खातीर नवीन योजना आज लॉन्च केल्या जे डिप्लोमा इंजिनियर्स आसात डिग्री इंजिनियर्स आसात हांच्यांनी म्हणजे 5 lakhs फॉर द डिप्लोमा इंजिनियरिंग्स आनी 10 lakhs फॉर द डिग्री इंजिनियर्स नवीन जेंच्यांनी आत्तां बिलो 35 years जे आत्तां पास आउट जाल्या तांच्या खातीर डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट जे आसा विदीन देम तांच्याच भितर कॉम्पिटिशन्स जातले आनी तांकां हें काम अलॉट केलें वयतलें. एक काम आसा हें ओल्ड कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा तांकांच परत परत मेळटा 5 लाख आनी 10 लाखाची सकयली जे नवीन इंजिनियर्स आसा तांकां काम मेळपा खातीर आनी तांची इवन दो EMD आनी हे जे आसा पळय न्ही ते सुद्दां फॉर द 500 रुपीज आनी 1000 रुपीज इतकी कमी दवरलेली आसा. ह्याच कॉन्ट्रॅक्टाचेर ताका कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळ्या उपरांत EDC कॅन फायनान्स EDC बरोबर टायप केला ताका जे 10 लाख रुपया गरज आसा ते EDC फायनान्स करूं शकता जेणे करून गोंयांतले जे इंजिनियर्स बेकार आसा तांच्यांनी आपलो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रॅक्टर्स जावपाचें प्रमोट करपा खातीर चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना 2020 फॉर द इंजिनियरींग प्रोफेशनल्स हे सुरू केल्लें आसा. ह्याच धर्तीचेर आमी आत्तां PWD सुरू केला फुडें WRD कडेन येतले फुडें वेगवेगळी कामां गोंयकारांक मेळची हाच्या खातीर हें प्रमोशन आसा. प्रोमोशन ऑफ द कमर्शियल ट्री प्लांटेशन ऑन अ प्रायवेट नॉन फॉरेस्ट लँड इन गोवा थ्रू द सिम्प्लिफायड रेग्युलेटरी रिजीम एट द इज ऑफ डुईंग द बिजनेस. गोंयांतल्या प्रायवेट लँडांचेर आमकां जांकां झाडां रोवपाची आसा म्हणजे आपली स्वताची लँड जाका प्लांटेशन करपाचें आसा ताच्या खातीर आमी आयच्या कॅबिनेटात डिसिजन घेवन द प्रमोशन ऑफ द कमर्शियल ट्री प्लांटेशन ऑन अ प्रायवेट नॉन फॉरेस्ट म्हणजे ही झाडां विशेश करून आमी जाका म्हणटा की चंदन प्लांटेशन आसतलें सागवान प्लांटेशन आसतलें ह्या सारकेली प्लांटेशन्स आपूण करपाक जाता ती 3 वर्सांनी किंवा 5 वर्सांनी परत ती ट्री कट करपाक फॉरेस्टा कडेन परमिशनाक येवपाक मेळचें ना वायल आतां गरज ना येवपाची आतांच तो प्लांटेशनाक वयता आसतना तेणी परमिशन घेवपाचें आनी प्लांटेशन करपाचें. खैर म्हटलां सँडलवूड म्हटलां किंदळ म्हटलां माट्टी म्हटल्या ओके टीक म्हटलां आनी रोजीवूड म्हटलां जाल्यार आजुनूय हितून कितें आसत जाल्यार बाय टेकींग द परमिशन ओके ॲड करपाक स्कोप दवरला. गोवा 365 खातीर सचिवालयांतल्यान श्यामचारी. गोंयांतल्यान वचपी सगळ्या प्रवाशांची महाराष्ट्र सरकारान तपासणी करपाचें सत्र सुरू केलां. तेच धर्तेर गोंय सरकारानूय गोंयांत येतल्या प्रवाशांच्यो चांचण्यो करपाक सुरवात केल्या. बुधवारा गोंयच्या बॉर्डरीचेर अश्यो चांचण्यो सुरू जाल्ल्यो. तशेंच वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर प्रवाशांची तपासणी जाली. वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर येवपी प्रवाशांच्यो आतां राज्य प्रशासनान चांचण्यो सुरू केल्यात. बुधवारा सांजे कडेन वास्कोचो रेल्वे स्टेशन वेवस्थापक रामदास गुडेमणीन सांगलें वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर ट्रेनींतल्यान प्रवासी येवपाचे आसात. गोवा एक्सप्रेस आनी यशवंतपूर एक्सप्रेस बिरेस्तारा सकाळीं येतली. दोनांय ट्रेनींतल्या प्रवाशांच्यो चांचण्यो जातल्यो. गोवा एक्सप्रेसींतल्यान 150 ते 200 प्रवासी गोंयांत येतले जाल्यार यशवंतपुरांतल्यान सुमार 100 प्रवासी येतले. अच्छा, this Goa Express and YPR Express, both trains which will arrive tomorrow morning, one at 6 o'clock and other one at 6:30. Both train passengers will be screened here. Sir, who will be screening it and the state government officials have come here. They have camped here for that purpose, so they will screen them. Sir, till when this process will continue?
till further advice from state government. सर दिन को कितने पैसेंजर अराइव होते हैं वास्को रेलवे स्टेशन पे? Around 150 to 200 by Goa Express. वाईपीआर में थोड़ा कम होगा 100 तक. आणि आयच्यान तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट केला की गोवा आणि आनीक एक 3 राज्यांच्या लोकांक ते गोंयान एंट्री दिवचे ना, महाराष्ट्रान एंट्री दिवचे ना. पूण आयज आमी दोडामार्ग बाउंड्रीचेर आयल्या, थंयसर आमकां दिसता की तेंचे थर्मल स्क्रिनींग सगळें चालू आसा आनी एक स्ट्रिक्ट चॅकींग सद्या चालू आसा तेंचें. थर्मल स्क्रिनींग करतात, पूण सद्या तरी ते कांय नॅगेटीव सर्टिफिकेट बी तशें कांय विचारिनात लोकांक. आमी तेंचे कडेन चवकशी केली तेन्ना थंयसर एक तेंचे हेल्थाचे लोक आसात आनी पुलीस आसात, ते चॅकींग करतात. प्रवास करपाची इत्सेन कोण जर कोवीड टेस्टी करून घेवपाक सोदता आसती जाल्यार GMCन अश्यो टेस्टी करच्यो न्हू. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन गोमेको आनी भलायकी संचालनालयाक सुचोवणी दिल्या. GMC आनी DHS आदी सावनच RT-PCR टेस्टी करत आयल्यात. जांकां प्रवासा आदी टेस्टी करून घेवपाच्यो आसात ताणें उत्तर वा दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांनी वचून त्यो करून घेवच्यो अशें आवाहनय ताणें केलां. RT आनी PCR टेस्टी जातल्या लॅब आनी हॉस्पिटलांची वळेरी. गोवा 365 खातीर दोडामार्गच्यान महेश गोवेकर आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. SGPDA होलसेल मार्केटात येवपी वाहनांचें भाडें SGPDAन उणें करची नात. हायकोर्टान वाहन भाडे दरांचो हो बॉल परतून SGPDAच्या गोलीत उडयला, अध्यक्ष विल्फ्रेड डिसान सांगलें. फिश कटरांची नोंद करपा बरोबरच शिरवड्यां मडगांवां पुलीस स्टेशना खातीर सुवात घेवपाचो प्रस्ताव SGPDAन न्हयकारले. पूण होलसेल आनी रिटेल फिश मार्केटात कोयर प्रकल्प उबो करपाक मात SGPDAन पांचवो बावटो दाखयला, डिसान म्हायती दिली. SGPDAचे बसके उपरांत विल्फ्रेड डिसा उलयतालो. ताणें सांगलें मडगांव फिश ट्रेडर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष इब्राहीम मौलाना वाहनांचे दर वाडीक घेवन हायकोर्टात गेला. हायकोर्टान विशय जाणा जावन घेतल्या उपरांत SGPDAन हो प्रश्न सोडोवचो अशी सुचोवणी दिली. हे बसकेक मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हजर आसले. हायकोर्टान ती डायरेक्शन दिलें तांकां आमी डिसिजन घेवपाचें. SGPDAन डिसिजन घेवन विदीन 2 months हायकोर्टाक कळोवपा जाय आसलें आनी आमगे ते 2 months 6th डिसेंबर जाताय. ताका लागून आमी चड कोण स्पेशल मिटींग घेतली हाका लागून आनी आमी तेजे डिसायड केलां रेट्स आहा तशें दवरपाक. आमी पयलीं केल्ले ल्हान गाडया 200, मागीर 4 व्हिलर 300 आनी व्हडली गाडी आहाय तांकां 500 per hour. फिश कटरांगे एक लेटर आसली त्या म्हणटा आमकां थिंग रजिस्टर करया म्हणून. थिंग पयलीं 6 फिश कटर्स आसले रजिस्टर केल्ले, 6 हाय जायत्या वर्सांनी आनी हे म्हणटा हे आपल्याक कर म्हणून थिंग म्हाका जाता 40 more than 40 हाय. ते आमगे डिसिजन जालां म्हणजे आनी थिंग करपा न्हू म्हणून होलसेला फिश कटर रजिस्टर करूंक जायना म्हणलें. तांकां आमी लेटर करतले. पुलीस स्टेशना एक आमकां एक हय ती हे केला प्रपोजल फॉर लँड एक्विजिशन इन प्रॉपर्टी bearing PT sheet number 30301 of शिरवाडे ना ते रिजेक्ट केला. ते एग्रीकल्चर लँड आहा आनी हें कितें जाता एक कॉन्स्टिट्युएंसी 2 एक पुलीस स्टेशन जाताय. गार्बेज प्लांट एक आमकां एक लेटर येयल्ली फ्रॉम MS अल्टर एनर्जी कंप्लीट वेस्ट मॅनेजमेंट. ही लास्ट टायम येयल्ली. लास्ट टायम हांव मिटींगेक आयलो ती. आतां डिसिजन घेयलां तांकां हें करपाक कितें तें बीड करपाक आनी तेगेले रेट्स घेवपाक कितू आहाय ते आनी ते प्रमाणें करले. सो आमगे होलसेल फिश मार्केट दोनी हिंगा रिटेल आनी होलसेला सगळे तो गतलो. मेजर डिसिजन म्हणजे काय ना, मेजर डिसिजन म्हणजे एक हायकोर्टान म्हणजे गेले होलसेल फिश मार्केटाचे ते कोर्टात आसा ते आमी जाता इतले बेगीन एक्सपेडिट करून वेकेट कर म्हटला. कॉर्पोरेशनाक कितें इशू घेतलो? कॉर्पोरेशनाचो इशू काय घेवना. कॉर्पोरेशनाचे ताजे एक लेटर दिलें ताचे कमिटीन मुस्लीम कमिटीचे लेटर आमी हाजेर हाडला रिपोर्टाचेर हाडला ते आमी म्हणलें की ओपिनियन घेवचें म्हणून चीफ काउंटर. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सध्या अस्तित्वात आशिल्ले खारेवाडो जेटीच्या सामकी अवतिकाय जाल्या. गोवा फिशींग बोट ऑनर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष जुजे फिलीप डिसोजान सांगलां. खारेवाड्या वयले फिशींग जेटीचे मुजत वाडी खातीर MPT कडल्यान NOC घेतिल्ली, त्याच बरोबर राज्य सरकारानूय ती दिल्ली.
पूण विभागान अजून मेरेन काम सुरू करूंक ना. राज्यांत फिशरींग कॉर्पोरेशनाची गरज आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. तशें केलें जाल्यार तें नुस्त्याचो उद्योग करप्यांक फायद्याचें थारतलें अशें डिसोजाक दिसता. हे विशींचो प्रस्तावय दिल्लो पूण तो चालीक लावना अशें जुजे फिलिप डिसोजान सांगलें. जर हें काम जाल्लें जाल्यार जेटींत कोल्ड स्टोरेज, टॉयलेटी आनी हेर सुविधाय करपाक मेळटल्यो आशिल्ल्यो. नुस्तें योग्य दरांत उपलब्ध करूंक मेळपाचें, लोकांक ताजें नुस्तें मेळपाचें तो म्हणटा. लायक फिशरी मिनिस्टर, फिशरी डायरेक्टर आनी फिशरी ऑफिसर्स तेणी आयज ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक देव बरें करूं म्हणटा? ज्यो ह्यो कर्नाटकाच्यो मालपेच्यो बोट्यो, स्पीड बोट्यो ज्यो येवन आख्ख्या दर्याचे नुस्त्याक बारीक तशें बारीक जीव ते हाडून व्हरताले आनी येताले बराबर कितें आहा डायरेक्ट अबावट 200-150 सुमार बराबर येताले आनी दर्यांतले सगळे नुस्तें ते व्हरताले. हेजेर आमचे रापणकार देखून काटायकार देखून त्या पाट्यार देखून ऑब्जेक्शन तेजेर करताले कारण तेकाय हे दर्याक थोडी कांय मेळूना जालें. म्हणटकच जेन्ना आमी कंप्लेन केले जेन्ना फिशरी डिपार्टमेंटान इमिजिएटली तेजेर एक्शन घेतली. नुस्तें विभागान फाटल्या सप्तकांत मालपेच्यान 3 ट्रॉलरी ताब्यात घेतिल्ल्याचो आरोपय डिसोजान केलो. हाचे आदीं सुमार 200 ट्रॉलरी गोंयच्या उदकांत नुस्तेमारी करताल्यो. तांणी नुस्तेमारी विभागाच्या स्टाफाक धमक्यो दिल्ल्यो. पूण दर्यादेग वाठारांतल्या पुलिसांक बरोबर घेवन नुस्तेमारी विभागान मालपेच्या दर्यांत आनी गोंयच्या दर्यादेगांचेर नुस्तेमारी करतल्यांच्या विरोधात कारवाय केली. धाकटीशी 50 मिटर सुमार आमकां एक लँडिंग एक टेम्पररी लँडिंग एक जेटी आहा. ही जेटी आयज टेम्पररी उरल्या तेजेर टेम्पररी हे जेटीचेर आयज आमच्यो बोट्यो ह्यो वास्कून बोट्यो आमचे एसोसिएशन मोर दॅन अबावट लेस दॅन 200 बोट्यो आहा. आनी ह्यो बोट्यो बराबर येयल्यो जाल्यार नुस्त्याक घेवन येयलो जाल्यार बोटींचे नुस्त्याक घेवपाक जायना. आमकां भरपूर प्रॉब्लेम जाता आनी हे त्रास आमकां पडटा बोटकारांक. आनी ही प्रपोजल तेणे एस्टिमेट केलो, सगळो पास केलो आनी हो एस्टिमेट आयज असोच उरला. म्हाका दिसता आयज पासून तो मुखार एस्टिमेट काडलेलो आहा. म्हाका हांवें विचारलें काय एस्टिमेट करून तेणें म्हणलां कितें आपूण इमिजिएटली करतलो पूण आयज कांय जावंक ना. आमी ताका NOC देखून MPT कडच्यान आनी NOC देखून करून दिली कित्याक एक्सटेंशन करपाक देर इज नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम MPTचे. सो डिफिकल्टी कसली ना. कित्याक लागून उरल्या ती आमी नकोय. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. 27 नोव्हेंबराक गोंयांत कांय सुवातांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा जाल्यार 25, 26, 28 आनी 29 नोव्हेंबराक हवामान सुकेंच उरतलें. चडांत चड 33 जाल्यार उण्यांत उणें 21 ते 23 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. पणजे चडांत चड 34 डिग्री जाल्यार उण्यांत उणें 20.3 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. नुस्तें मारप्यांनी खोल दर्यांत बोटी घेवन वच्चे न्हय अशी हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. उत्तर गोंयांत सामान्य हवामान आसतलें जाल्यार दक्षिण गोंयांत व्हडलोसो तापमानात बदल जाल्लो ना. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.